प्रायोरिटी आमची आता गांवचे जे डेव्हलपमेंट करपा जाय ते फाटले जी थोडी फायंडींग फायल बी आसा ते आमच्यो ते फॉलोअप करून ते आमी क्लियर करून घेतले आता. आनी कितें चिंतलां दुसरें कितें न्यू प्रोजेक्ट आमचे पंचायत घर जे मातशे पेंडींग आसा तेय आमी फॉलोअप करून तेय बेगीच्या बेगीन चालू करतले. तेजे भायर आमचे जितली जायती वर्कां उरलेले BDO ऑफिस आमचे फायल उरलेले ते फायल जाता ती आमचे मिनिस्टर पंचायत मिनिस्टर आसा आमचो मोबीन सर तेच्या बारा फॉलोअप करून आमी गिरीश बाय बारा सगळी आमची टीम वर्क करून त्या सगळी कामां करून घेतली. गांवचे सध्याचे इशू चालू आहा तेजेरूय लक्ष घाल. तेजेर गांवचे जे इश्यूज चलता आमी तेजेरूय लक्ष घालून ते कितें आसा ते आमी बरे भाशेन सॉर्ट आउट करतले. तशें जाल्यार आयज आमचे ऑपोजिशन तेणें फॉर्म भरलेले तेणें चिंतपाक लागलो ताका ऑपोजिशन फॉर्म भरपाक एक सेकंडर जाय म्हणून फॉर्म भरले म्हणून ताका सेकंडर जायना. म्हाका दिसता आयज गोंयांत एक रिकॉर्ड जातली फर्स्ट टायम कोणें कॅन्डिडेटान फॉर्म भरलो आनी ताका सेकंडर ना. आयज आमचो डायरेक्ट बाब डेप्युटी सरपंच जाल्लो गांवचो आमचो सकळ पंचायतीचो. हांवें कॉंग्रेच्युलेट करता ताका. आनी एक सांगपाक पळयता की आमी सगळे तेजे बराबर आहा. आमी सगळे बराबर रावन आमी 11 मेंबर आसा. 11 म्हणल्यार सगळे 11 आमी सगळे वांगडा आसा. एक मेंबर एबसेंट जाल्लो तरी पूण आमी 11 मेंबर वांगडा रावन तेजे बरोबर रावतले आनी गांवांत कितें जाय ते कामां करपाचें डेव्हलपमेंट आसूं गांवच्या लोकांक कितें जाय आमचे पंचायती आमची कॅपेसिटी आमचे जे पावर आसता पंचायती अकॉर्डिंग टू पंचायत राज एक्ट आमकां जे पावरान आमी जे काम करपाचें आमी काम करतलो. तशें तेणी उलयलें की आमकां पंचायत घराचें काम एक पेंडींग ते व्हडलें काम आहा पूण ते फायल मातशे आमचे टॅक्निकल प्रॉब्लेमा लागून उरलेले आहा. ते आमकां मेन तेजे थ्रू तेजे हातीन नाल्यार आमचे सरपंच आसा म्हणजे सरपंच आनी डेप्युटी तेंच्या हातींतल्यान ते काम फुडें पंचायत म्हाका दिसता हे आमकां तीन वर्सां टेन्यर आमकां उरलेले आहा ते 3 वर्सां टेन्यर आमी कंप्लीट करतलो. आनी लोकांचे कसलें कितें काम हांव लोकां कडेन मागता की यो ह्या पंचायतीन या बसून आमी उलया कितें बेश्टे इशू करपाचे न्हू. आमी सगळे वांगडा रावन काम करपाची उमेदीन आसपा बेश्टे झगडी करून नाल्यार मिटिंगेन झगडी करून ना. आमी सगळे वांगडा काम करया कितें गांवांत लोकांन आमकां निवडून हाडलेले आतां डायरेक्ट बाबाकूय गांवच्या लोकांक तेगे वडान ताका निवडून हाडलेले म्हळ्यार हांव कितें म्हणटा सगळे गांवचे लोकांक आमी वांगडा बसून कसले इश्यूज आसूं कितें आसूं आमी वांगडा बसून काम करूया आनी सॉल्व करपाचें प्लॅन करूया. बेश्टे आमी इश्यूज करूं एजिटेशन करून कांय फायदो ना. आमी बरे भाशेन काम करूं नाका कितें बरें जाता कितें केन्नाय कशे इश्यू जाता. आमी पंचायत एक्टान जे बरयल्ल्या हिशोबान आमचे कडेन इतले पावर आसना. आमचे भशेन आमचे कडेन जे पावरान आमी काम करता फूल पावर आसना ते भशेन आमचे कडेन फंड आसा. सो वील डू समथींग फॉर द विलेज. आमी सगळे डायरेक्ट बाबा बरोबर आसतलो आनी सरपंच आसा रोहिणी तर तेजे बरोबर आसतलो. आमी वांगडा मेळून गांवांत कितें तरी बरेपण करपाचें आमी प्लॅन केल्लें. तर डेप्युटी सरपंच इलेक्शन जाल्लें हांव आनी एक फावटी डायरेक्ट बाबाक विश करता कॉंग्रेच्युलेट करता की तूं बरे भाशेन गांवचें काम करया आनी आमी सगळे तुजे बरोबर आहा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.